मग लोक आमचो एक असो इश्यू जालो की मचमडीचो प्रश्न आसा आमचो. तेन्ना आमची मचमडीचो इश्यू जाल्लो तेन्ना थंय थोडे काम आमचे स्टॉप आसा, ताका लागून आमी आज वंयशीन आमकां आज आपयल्ल्या कारणाक थंय आमी वचून ताका मेळ्ळे. जेएमाक मागीर कितें सांगलें आमकां, तुमचो जो प्रश्न आसा पळय तो वचा आनी तुमी पंचायत सरपंच आनी MLA वचून उलय. जेन्ना आमी तेजे आयकून मागीर सोमते आमी पंचायतीत येयले. पंचायतीत येवन आमी पंचायतीक सरपंचाक मेळ्ळे. सरपंचाक मागीर सांगलें कितें आमकां की हे काम अशें कशें जातलें. तेन्ना आमकां सांगला त्या भाशेन तुका आमी सांगपाक येयल्ले. तेन्ना ती आमची सारकें काय आयकून घेवना तेंच्यांनी. मागीर म्हणाले तुमी थंय कित्याक गेल्ले, म्हणजे कोण MLA पयलींचे MLA घेवन कशे गेले. तेन्ना आमी म्हटलें आमकां ज्या MLA कडेन आमी एक 3 म्हयने पासून पासय मारता जाल्यार आमचें काम जावना. म्हणजे आमचें काम जाता जाल्यार कोणा कडेन वचचें पडटा न्ही. त्या खातीर हेका इतले गोश्टी सांगले कारण आमचेर 5 जाणांचेर तेणी कंप्लेंट दिले. कित्याक कंप्लेंट दिली आमकां काय खबर ना. सीएमाक एक दिल्ली, पंचायतीक दिल्ली, लोकल MLA दिल्ली आणि ONGCक दिल्ली. तेन्ना ती सीएमान घेवन सांगले की यांचे जे मॅटर कितें आहा ते सारखे क्लियर कर म्हणून. ते घेतले, त्यांनी बरे म्हणून सांगले आणि ते घेवन दवरले. मागीर आमी लोकल MLA घेतले आणि तुका आता आमी व्हिज्युअली दाखयता. आमची स्मशानभूमी केदी आहा ती, ताका आमी घेवन गेले. अरे हय मरे तुमची ती बरी व्हडली आहा मरे अशें म्हणून त्यांनी पासून सांगले. आणि आपण जे हे मॅटरात आपण हे घालता, आपण त्यांच्याकडे रिक्वेस्ट करता आणि आपण तुमकां करून दिता अशें म्हणून त्यांनी सांगले. आता त्याच्या विश्वासार आमी तशेंच रावले. आमी आनी फुडें हे करूंक ना. तर पळय जाल्यार ते जी थंय जी 100 स्क्वेअर मीटर आसले ती बांदपाचे आमचे सगळ्यांचे ऑब्जेक्शन आसले. काल पळय जाल्यार थंय परत तेंच्यांनी काम चालू केला. म्हणटून आमकां कळली खबर. हांव गेले आणि तांकां विचारले, बाबा रे तुम्ही हांगासर हे ऑब्जेक्शन आसतना तुम्ही काम कशें चालू करता. तर ते म्हणाले आमकां काय खबर ना. मागीर तेंच्यांनी सुपरवायझराक आपयलो. सुपरवायझर म्हणालो ये तुम्हारा सही आहे म्हणा लागलो. की पयरूच आमी वचून डिस्कस केल्ले कडेन आहा की आमकां जी ही आसा पळय ही आमकां पावना, की आमकां ती सायडीन दिवपाची आहा म्हणून आमकां ते फायनलायज जाल्लें. मागीर तेंच्यांनी काम बंद केलें. मागीर तेंच्यांनी कितें तुम्ही हे काम बंद आमचे तशें दवरता न्हू हे आनी तुमी ईडीक मेळा. आज सोमार आमी ईडीक मेळोन गेले. तर ईडीन कितें सांगलें, तुम्ही अशें तर येवन वचत जाल्यार हेजेर कांयच सॉर्ट आउट जावचें ना प्रॉब्लम हो. तेणी कितें सांगलें, तुम्ही एक टेबलार बसया आनी थंय हो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करया. तूं लोकल हेका सरपंचाक घे, लोकल MLAक घे आनी आमी अशें बसोन एका कडेन बसोन हे सगळें हे करुया. तुमकां खंय जायी ती तुमी सांगा, सरपंचान सायन दिल्या उपरांत आमी ते थंय तुका बांदून दिता अशें आमकां तेणी सांगलें. आता तेणी सांगलें म्हणून मिटींग तुम्ही घ्या म्हणून आमी येयले आणि पंचायतीक सरपंचाक मेळ्ळे. तेणी सरपंचान कितें सांगलें कितें तर आमची मिटींग फिक्स कर तूं MLA कडेन. तेणी MLAक फोन मारलो. मारल्या बरोबर MLAन तेन्नाच कितें सांगलें, तुम्ही इतले दीस आपल्या कडेन रावले आणि आता पयर तुम्ही हांगासर वयता आसतना बाबू कवळेकाराक थंय भितर कशें घेवन गेले. ताका लागून तुम्ही तेकाच घेवन तुम्ही करा, आमी काय हे पळयना हे तेणी सांगलें. हे सांगून नाका आमी तेणी सांगलें आणि घराकडे येयले जाल्यार सरपंचान आमचेर कंप्लेन केली. जे आमी जे ग्रामस्थ आसा पळय, जे कमिटी मेंबर आसा, कमिटी मेंबराचेर त्यांनी कंप्लेन केली की हे आपल्याक धमकोवपाक येयले अशें म्हणून. आमी जाल्यार कंप्लेन केली म्हणून आमी पुलीस स्टेशनार गेले. पुलीस स्टेशनार तांकां सांगलें की हे पब्लीक फिगर आसा, सरपंच जे आसा आणि हे सरपंच आसा हे पंच हे आमीच निवडून काडलेले आसा. आमी उलोवचे ना कोण उलयतले. प्रत्येक हेका आमी तर ताका हे तुका लेखी दिवंक शकना न्हू. ताका लागून आमी ओरली तेच्या कडेन उलयले. जाल्यार हेणी आज आमचेर कंप्लेन घातली की आपल्याक धमकोवपाक येयले म्हणून. तर मागीर ते कंप्लेनीत तेणी सांगलें की आमी हेंचे कडेन तूं दुसरे फावट कसलो व्यवहार आसतना पत्र व्यवहारूच कर अशें म्हणून सांगलेले कडेन आसा. आता आमचें इतलेंच म्हणणें आहा की हो सरपंच करूंक तरी कितें पळयता. येदी व्हडली आमची हे आसली 800 स्क्वेअर मीटरची स्मशानभूमी आसली ती हाडून तूं सारकी इन फ्रंट ऑफ तुजी पंचायत घरा कडेन दवरता म्हटल्यार फाल्यां तर हाडून तर कोणी कंप्लेन करीत जाल्यार ऑटोमॅटिकली ती भायर पडटा. तेच्या नंतर कितें. ताका लागून आज हो सगळो गांव जमलेल्या कडेन आसा. ज्या वेळार तूं हे बांदता कोण पंचायती एक तूं फाउंडेशन मारता तेन्ना तूं पब्लिकेक व्हरोंक जाय आसलें. आपोवन थंय मशानभूमी कोणची सरपंचाची कोणची मशानभूमी आमकां व्हरोंक जाय आसलेले. बाबा ही पळय 3000 स्क्वेअर मीटर दिल्या पंचायतीक आनी हेका कोणाक दिल्या मशानभूमीक दिल्या. जाल्यार ही पंचायत खंय बांदुया आनी मशानभूमी खंय बांदुया हे तेणी सांगूंक जाय आसलेलें. हे तेणी सांगलां. उठोन तूं काडटा NOC दिता. उठोन काडटा हेमकां सगल्यांक दिता NOC.
कोणीच येऊन सांगले तू ग्रामसभा घेतली एकदा तरी हय व्हेरी गुड कोणी घेतली ग्रामसभा हा तुमका पैसे मेळटा किसान घालूंक म्हणून तुम्ही हे सांगता अरे ग्रामसभा घे लोक येऊंक ना न्ही लोक येऊंक ना दुसऱ्या पावट घे त्यांना वय लोक येईना जाल्यार सोडून दे प्रश्न न्ही लोकांक सांगप ना काय ना मेजॉरिटी जावप ना काय ना तुमच्या तुम्हीच घेवप आणि तुमच्या तुम्ही हे करप पंचायत मध्ये तुका पळय ताका हे सांगता आम्ही जीएमाक सांगून दावरला ताका हे आम्ही काढून दिवचे ना म्हणून जोपर्यंत आमचो प्रश्न आम्ही मिटलो ती जायना घेऊ नका. तोपर्यंत आम्ही ठीक कायच म्हटलं कायच करून दिवचे ना ते अजूनपासून वंशी ताका हे घर कितें समजता? दिवंक ना हा बुद्धू आम्ही जाई दिवंक ना आसा अजून एमएलए जावं सरपंचाच्या हातीत काय पडलेले ना असा जोपर्यंत आमचो प्रश्न जायना आणि तुझे आम्ही हात पासून घातलो आम्ही सगळं गाव जाऊन तुम्ही काम करून दिवचे ह्या वॉर्डाचे हे मरे सरपंच मरे मसनभूमी आमची मरे तू आमका विश्वासात घेऊन काय असलेलो मरे तू घेतला विश्वासान हे चोरांचो व्यापार झालो मरे